नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांमदी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर आप आपलो उमेदवार बेगीनूच करतले जाहीर. आपाचो गोंय मुखेली वाल्मिकीची म्हायती. परतून आप एकला चलोची भूमिका स्वीकारता काय कितें पडला प्रस्न. ठाणे चरावणे रस्त्यार स्कूटरी वयल्यान वतना बिबट्यान एका दादल्याचेर केलो हल्लो. जखमी दादल्याक उपचारा वेळार आयलें मरण. दवर्ली दिकरपाल वाठारांत लायटीचे मिटराच्या बिलांक लागून चल्ला खळबळ. सदच्या परस 3 पटींनी लायटीचे बिलांक वाड. बिलिंग वेवस्थेत गंभीर दोष आशिल्ल्यान तिडकल्यात थळावे. कॅसिनो विरोधात पणजेचे थळावे आयले व्हडा संख्येन एकठांय. मेगा कसिनो आयल्यार पणजेची कशी नाशाडी जातली हाचेर ज्येष्ठ नागरिकांनी घडोवन हाडली जागृताय मोहीम. आमच्या आमदाराच्या कातीच्या रंगाचेर विधान करपी पत्रकारांन मागची माफी. त्या मनशान तशें केलें ना जाल्यार आमी सावड्डेचे लोक रावचे ना वगी. जिल्लो वांगडी रुपेश देसायाची थेट शिटकावणी. दिवचले पेटल्यो हुर्राकाच्यो भाटयो. गोंयांत हुर्राकाचे भरले ग्लास. पयल्या धारेचे हुर्राक पावले गोंयच्या बाजारात. आता पळयात खबरो विस्तारान. फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर बेगीनूच आप आपलो उमेदवार जाहीर करतले अशी म्हायती आपाचो गोंय मुखेली वाल्मिकी नायक हांणी दिली. अशें विधान केल्ल्यान आतां आप ह्या वेंचणुकेक लेगीत एकला चलो भूमिका स्वीकारतलो काय कितें असो प्रस्न पडटा. बेगीनूच फोंड्या पोटवेंचणूक जावपाची आसा. हे पोटवेंचणुके खातीर सगळे पक्ष आपापले तरेन तयारेक लागल्यात. आपानूय आपल्या तयारेक सुरवात केल्या. फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर आप पक्षाची व्यंकटेश नायक हांचे बरोबर चर्चा चल्ल्या काय कितें असो प्रश्न पत्रकारांनी आप पक्षाक केल्लो. ताका जाप दितना आपाचे गोंय मुखेली वाल्मिकी नायक हांणी सांगलें, हे विशीं आमचे जायते जाणां कडेन चर्चा चालू आसा. व्यंकटेश नायक हो एक फोंड्याच्या राजकारणांतलो अणभवी फुडारी. पूण तो आपाचो उमेदवार आसतलो की ना हे विशीं आपूण कांयच सांगपाक शकना. बेगीनूच फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर आमचो उमेदवार जाहीर करतले अशी माहिती वाल्मिकी नायक हांणी दिली. खूब जाण आमकांय एप्रोच जाल्यात, आमी खूब जाणांक एप्रोच जाल्यात आनी एक फोंडे खातीर बरो कॅन्डिडेट आमी बेगीन एनावन्स करतले. जे फोंडेचे सगळे प्रॉब्लम आसा, आज आमी इशू घेतला तो आयडी हॉस्पिटलाचो आनी जे प्रॉब्लम तुमकां सांगले ते सॉल्व करपाक कसलोच चमत्कार नाका, कसलोच कितलेशेच कोटी रुपया नाका. दीज आर सिंपल प्रॉब्लम्स. एक मनशाक फक्त एक इच्छा आसूंक जाय की फोंडा तालुका तशेंच आजूबाजूचे जे मतदारसंघ आसा तांकां बरी स्वास्थ्य सेवा पावोवपाची. असो एक कॅन्डिडेट आमी तुमकां बेगीन एनावन्स करूंक दिता. ओके, अशें एक गजाल कानार पडटा तें म्हटल्यार की फोंडेचो जो लिडर व्यंकटेश नायक जाका आमी दादा म्हणून वळखता, तो खंय तरी तेजे कडेन तुमचें कितें उलोवणें बी कितें चालू आसा? ती जशें सांगलें आमचे उलोवणे खूब जाणां कडेन चालू आसा. आमकांय खूब जाण अप्रोच जाल्या, तांकांय म्हणजे आमी खूब जाणांक एप्रोच जाल्ले आसा. आनी दादा जे आसा ते म्हाका दिसता फोंड्याच्या राजकारणान सामके एक वेटरन आसा. सो अजून हांव तुमकां कांयच कन्फर्म करूंक शकना, हय म्हणूंक शकना, नाय म्हणूंक शकना. पूण जशें सांगलें बेगीनच्या बेगीन तुमकां एक बरो कॅन्डिडेट आमी डिक्लेअर करतले. मजगती जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर आपान एकला चलोची भूमिका स्विकारिल्ली तेन्ना तांकां वेंचणुके खातीर हार खावची पडिल्ली. उपरांत जानेवारी म्हयन्यांत जाल्ल्या पत्रकार परिशदेंत आपान 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेंत युती करपाक तयार आशिल्ल्याची घोशणा केल्ली. तशेंच फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर काँग्रेसीनूय युती करपाक तयार आशिल्ल्याचें सांगिल्लें. मात आतां आपान आपलो उमेदवार बेगीन जाहीर करता अशें सांगिल्ल्यान ह्या वेंचणुकेक लेगीत आप एकला चलोची भूमिका स्विकारतलो काय कितें असो प्रश्न पडटा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार. ठाणे चरावणे वाठारांतल्यान स्कूटरी वयल्यान घरा वतना बिबट्यान यशवंत गावस ह्या दादल्याचेर हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यात तो गंभीर जखमी जाल्लो. फाटले 2 दीस तो जीएमसीत उपचार घेतालो. मात मंगळारा ताका दुर्दैवी मरण आयलें. यशवंत गावस हो पुलीस खात्यांत कामाक आसून 6 म्हयन्यांनी निवृत्त जावपाचो आशिल्लो. बिबट्या वाघान जखमी केलेल्या यशवंत गावस हेका मरण आयलेलें आसा. ह्या वेळार सविस्तर म्हायती अशी की चरवणे 70 हांगातलो यशवंत गावस ह्यो 59 वर्साचो दादलो
आपल्या स्कुटरीन वाळपेच्यान चरणे हांगासर वयतालो आणि जेन्ना ठाणे क्रॉस करून जेन्ना बाबा लबदार ह्या जंक्शनाचेर पावलो तेन्ना चलत्या स्कुटरीचेर बिबट्या वाघान तेजेर हमलो केलो आणि ह्या हमल्यात यशवंत गावस ह्यो फेकलो गेलो आणि तेका जबर जखमी जालेलो. ह्या वेळार तेजे तकली सुद्दां फुटोवन तेजे मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव जाल्ले आणि तेजे मागीर तेका 108 वाळपे हॉस्पिटलांत व्हेले आणि वाळपे हॉस्पिटलाच्यान तेका GMCन व्हेलेले. 2 दीस तो मृत्यूचेर झुजतालो आणि अखेर सोमारा रातचे तेका मरण आयलेलें आसा. जेन्ना यशवंत गावस आपल्या स्कुटरीन वयतालो तेन्ना तेणे एका चलयेक लिफ्ट दिलेले आणि ती सुद्दां ह्या अपघातान किरकोळ जखमी जालेली आसा. ह्यो मुख्य रस्तो असल्या कारणान जो बाबा लबदार ह्यो जंक्शन आसा हेतूर मोठ्या प्रमाणात रानटी जनावर जो वावर आसता आणि लोकांक ते दिश्टी पडटा. तितून बिबटे वाघ आसुनी गवेरेडे आसुनी हेजे जे संचार आसा ह्यो मोठ्या प्रमाणात वाडलेले आसा. तेका लागून लोकांक अशें म्हणून भीतीचें वातावरण आसतात आणि आयज एकाक हल्लो करून जखमी जावन तेका मरण आयिल्ल्या कारणान लोकांनी भीती व्यक्त केलेली आसा. तशेंच ह्यो मुख्य रस्तो असल्या कारणान लोकांचो वावर हांगासर चालूच आसता आणि अशा प्रकारे भर रस्त्याचेर हमलो करून एकट्या मरण येवप ही खूब चिंताजनक बाब आसा. तशेंच ह्यो जो भाग आसा तितूर झाडां वाडलेलीं आसा तेका लागून जेन्ना रानटी जनावरां थंय वयता तेन्ना लोकांक हेजो अंदाज कळना आणि तेका लागून हांगासर जे संबंदीत खातें आसा तेंच्यांनी तशेंच स्थानीक पंचायत आसा तेंच्यांनी ती झाडां झुडपां वाडलेलीं आसा ती सुद्दां कापपाची मागणी थळाव्यांनी केल्ली आसा. यशवंत गावस ह्यो पुलीस खात्यांत नोकरीक आसलेलो आणि कांय दिसान तेका रिटायरमेंट जावपाचें आसा आणि अशें आसतना आयज तेका अशा प्रकारे तेचो मृत्यू जाल्ल्या कारणान लोकांनी दुख्ख व्यक्त केलेलें आसा. वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत. दवर्लीचो सरपंच मिनिनो कुलासो थळाव्या नागरिकां सयत मंगळारा वीज खात्याचो सहाय्यक अभियंतो शर्मद नायक हांकां मेळ्ळे. हालीं नागरिकांक 700 परस 3 पटींनी चड वीज बील मेळिल्ल्यान खर नाराजी उक्तायल्या. बिलिंग वेवस्थेत गंभीर दोष आसा असो आरोप थळाव्यांनी केलो. मजगती पुराय चौकशी करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. पळयात. आनी बिल अशी येयली 600 साकून जम्पिंग टू 5000. इट्स नॉट गुड. कित्याक एक सामान्य लोक ST लोक तो सकाळी शेतान वेता पार्सल दनपार जेवपा येता दनपार जेवन परत शेतान वेता आणि सांजची येता हांची घरान कितें कंज्यूम जातले. तांची सादे 2-3 बल्ब आसता एक फ्रीज आसता हांकां तो जम्पिंग करून 500-600 साकून 5000 बिल येयलें तांची कशी पे करूं शकता. घरान काम कर घरान लोकांच्या घरा वचून काम करपी लोक तो हे तांचे सरकार बिल धाडटा बिल भरपाची वा तांचे पोट भरपाची हाचेर खंय तरी लक्ष घालपाची गरज आसा. आनी मेन म्हणटा ते म्हणटा हांव विचारपाक गेलो तेन्ना हे म्हाका आमचो कितें म्हणल्यार कितें पेनाल्टी पडटा आनी कितें पूण तांचे कितें तांचे पयलीं अवेरनेस जावना. पयलीं मुद्दो म्हणल्यार ते अवेरनेस जावपा आहलें. जरी तर तूं लोकांक ते वाचपाक कळना तूं पेपरार लोक सगळे लोक कळना एटलिस्ट जे लोकांक इजी संदी मेळटा ते वचून करपाक जालें न्हू. सडनली तुमी बिलां वाडोवप पेनल्टी काडप दॅट इज रॉंग. कितें जालें काय तुवें रिडींग कशी काडलें तो बालांना आपलो कुत्रा म्हणटा तो येवनात रस्त्यार राखून रिडींग दिला हे सारकें न्ही. सामान तूं रस्त्यार राखून रिडींग तुवें रिपोर्ट करपाक आहलें थंयसर तो रिमार्कूय मारना तुमचें तुवें 5,000 बिलां दिता दॅट इज रॉंग कम्प्लिटली. पॉवर मिनिस्टरान हाजेर लक्ष घालपाक जाय. असल्यो गोश्टी बारीक लोकांक सरकार म्हणटा तुमकां आपूण हेल्प करता जाल्यार खंयचे वाटेन हेल्प करता सरकार. तुला स्मार्ट मिटर घालपाक वतले कितें तेजे फायदे आसा कशें घालता सरकार कशें येतले प्रोसेस कितें तें सगळें हाजेर एक्सप्लेन केला. स्टाफ अलॉंग विथ डिजी स्मार्टाची टीम येतली ती येवन पयलीं सर्वे करतली सर्वे करून खंयच्या एरियान कशें आहा कितले मिटर ते सगळे घालपाची डिटेल दितले. स्मार्ट मिटर घातल्या नंतर तुमची जी कंपनी आसा मिटर सारको येना कुत्रे हांव सांगता एम्प्टी ना हायट आसा ते आसा मिटर आपले रिडींग सारकें घेवना बोर्डाचे कितले ते सगळे तुमकां तुमचे एपाचेर मोबायल फोनाचेर येतले. तुमचें कन्जम्पशन कितें आहा पर डे वायज पर मंथ वायज केन्ना तुमी चड घेता केन्ना कमी करता ते तुमकां सगळें ऑन द सायट ऑन द स्पॉट तुमकां मोबायल एपाचेर कळटलें. जेणे करून खर दिसता की मिटरान येवन रॉंग रिडींग काडून घेतलो ते रिडींग बरोबरूच ना 6 म्हयन्याचें बील येयलें 2 म्हयन्याचें बील येयलें 3 म्हयन्याचें बील येयलें 1 म्हयन्याचें येवना चड जालें ते सगळें तुमकां मंथली बिलिंगेचेर ऑन द स्पॉट कळटलें. सो हेतून कशें आसा सरकारान कितें केलां की ट्रान्सपेरन्सी हाडला. मंगळारा मांडवी न्हंयत आशिल्ल्या कॅसिनो विरोधात पणजेचे थळावे व्हडा संख्येन एकठांय आयले. हालींच CCPत जाल्ल्या निशेधा उपरांत पणजेच्या थळाव्यांनी कॅसिनो प्रस्नाचेर जागृताय मोहीम घडोवन हाडली. पळयात.
आमच्या आमदाराच्या कातीच्या रंगाचेर विधान करपी पत्रकारांक माफी मागपाक जाय. त्या मनशान तशें केलें ना जाल्यार मागीर आमी सावड्डेचे लोक ओगी रावचे नात, अशी थेट शिटकावणी भाजपा धारबांदोडा मंडळाच्या वांगड्या सयत धारबांदोडेचो जिल्लो वांगडी रुपेश देसायान दिली. धारबांदोडे साकोड्डेच्या सातपाल मैदानाचेर 2 दिसांची शिव महोत्सव 2026 कार्यावळ आयोजित केल्ली. तातूंत अभंग, रिपोस्ट आनी विविध कार्यावळी जाल्ल्यो. ह्या कार्यावळींतल्यान जिल्लो वांगड्यान पत्रकारां मदीं गैर सुरू जाला. त्या कार्यावळीत झेडपीन एका पत्रकाराचेर विधान केल्ल्यान गोंयभरच्या पत्रकारांनी ताजेर निशेध केल्लो. उपरांत ताणें सगळ्यांची माफी मागली, सोडून त्या एका पत्रकाराची. सध्या भाजपा धारबांदोडा मंडळाच्या वांगड्यांनी तशेंच झेडपी वांगडी रुपेश देसायान पत्रकार परिशद घेवन आपली बाजू मांडली. तशेंच आमच्या आमदाराच्या कातीच्या रंगाचेर विधान करपी पत्रकारान माफी मागपाक जाय. त्या मनशान तशें केलें ना जाल्यार आमी मागीर सावड्डेचे लोक ओगी रावचे नात, अशी परत थेट शिटकावणी ताणें दिली. खबर आहा तेणी सगळ्याच्या मिडियाचेर म्हटलं की तेजेत आनी एक सांगूंक सोदता, तेज्या तोंडार काळोख पडलो म्हटलं तेणी. आनी कालय ते म्हाका विचारताले, पळय थंयचो एकय मिडियाचो मनीस त्या दीस नासलो. फंक्शनाक आमी आसलेलो, गणेश भाऊ हांगा बसला, हांव तेज्या सायडीन बसला, मोहन थंय उलयता. गणेश भाऊ आसतालो, तेज्या तोंडार काळोख पडोकच ना. मुद्दम काळोख पडलो आनी तेजें तोंड काळें कित्याक म्हणपाक जाय आसलेलें. तुमी कोण आसले पळोवपाक थंय काळोख पडला केन्ना? थंय 15,000 लोकांक आमी सेवा दिली, उदक दिलें, बाकीचे तेंचे पयले अभंग रिपोस्ट एन्जॉय केलो. अभंग रिपोस्ट हांव मडगांव गेल्लो 900 रुपया तिकेट काडून जितेन कालेकारां हांगा. समज 15,000 लोकांक 900 रुपयाची तिकेट काडून व्हरतले न्हू जाल्यार 1,50,00,000 रुपया जाय. ते कोण दिता? आमी तो लोकांक फुकट दाखयलो आनी लोकांनी एन्जॉय केलो. आनी लोकांनी तुमी सोशल मिडियाचे लोक खूश जाले, नाचले. आनी आमच्या ग्रामीण भागाच्या लोकांक हांगा कितें तरी जालें. आमी सावड्डे सारक्यान कितें करूंक सोदता जाल्यार तुमी कितें आनी सनबर्न व्हडले इव्हेंट जाता मरे सावथान नॉर्थान, कोणूच उलयना मरे. आनी आमचे बारीकशे एक इव्हेंटाचेर कित्याक तुमची वायट दृश्टी, तें आमकां विचारपाचें आसलेलें. आनी कोणाक हिशोब जाय कितें जाय तो इव्हेंट मॅनेजमेंट आनी इन्फॉर्मेशन आनी पब्लिसिटी दितले. ते आमी लोक प्रतिनिधी दिवचे ना. तो आडोवपाचो किंवा तो आक्षेप करपाचो कित्याक करता? आनी कितलेशे कोट्ट्यांचे प्रोग्राम जाता मरे, त्या प्रोग्रामाक कोण उलयना मरे. आमी एक हांगातले आमचे महादेवाचें देवूळ खंय तरी ताका बरें वाव दिवपाक किंवा आमचे दूधसागर थंय एक ट्युरिस्ट हें करपाक, लोकांक येवपाक आनी थंयचें सगळें कळपा खातीर आमी हो प्रोग्राम करता. जाल्यार तो त्या मनशाक दुखले. आनी जेन्ना त्या मनशान उलयलें पळय प्रोग्रामाच्या पयलीं, मोहनाच्या घरा कडेन ST समाजाचे जवळ जवळ 3,000 ते 3,500 लोक ताका विचारूंक लागले. ताका आपयलो थंय हांगा कळसय की हो कोण आमचो प्रोग्राम हाडूंक सोदता. मोहनाचेर तेंच्यांनी अटॅक केलो लोकांनी. तेन्ना मोहनान म्हटलें आपूण जें कितें उत्तर दिवपाचें तें आपूण दितलो आनी स्टेजीर दितलो. आनी एक तेंच्यांनी म्हटलें तुमी कोण उलोवपी, तुमकां कसलो अधिकार आहा ते स्टेजीर उलोवपी, तुमकां कोणी रायट दिला? हो गव्हर्मेंट. अरे आमी पिपल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह, लोकांनी आमकां मतां मारून निवडून हाडला. आमी एक सरकाराचो भाग, आमी थंय ऑर्गनायझर, आमकांय अधिकार आसा. आनी तेणी म्हटलें म्हणटा आसतना तेजी बाबडी ती एक सगळे मिडियाक म्हटलें, तेणी तें नांव घेवपाचें आनी शिटकाव तेजें मातशें चुकलें. त्या खातीर तेणी परत अपोलॉजी मागली. आनी हांवूय अपोलॉजी मागता की आमच्या हितूंतल्यान कितें चूक जाली जाल्यार. पूण ही प्रेस कॉन्फरन्स आतां सगळे बाकीचे उलयतलेत, पूण आमी ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतला कित्याक आमचो आमदार सावड्डे मतदारसंघाचो डॉक्टर गणेश भाऊ गांवकर हेका काळो हे एक तेणी कितें वाक्य घेतलें, त्या खातीर त्या मनशान तेजी माफी मागोवंक जाय. आनी समज माफी मागोवंक ना जाल्यार आमची सावड्डे मतदारसंघाची जनता त्या मनशाक ओगी रावची ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. काजू पिकाविशीं दिवचल वाठारांत अंदूच्या सिजनांतल्या पयल्या धारेचे हुर्राक तयार जाला. दिवचल शारा सयत 2 ते 3 कडेन सोऱ्याच्यो भाटयो आतां पेटपाक लागल्यात. सध्याचें हवामान पळयलें जाल्यार अंदूक काजू पीक समाधानकारक मेळटलें, अशी आस्त बागायतदारांनी उक्तायल्या. दिवचल वाठारात सध्या काजू पिकाचो सीजन सुरू जाल्ल्यातच जमा आसा. थळाव्या काजू बागायतींनी अजून भार जावंक नाशिल्ल्यान फावो तितके मुट्टे मेळनात. देखून सध्या दिवचलच्या कांय व्यावसायिकांनी महाराष्ट्रांतल्यान मुट्टे हाडून सोऱ्याच्यो भाटयो पेटोवपाक सुरवात केल्या.
हवामान संतुलित उरले जाल्यार मार्च म्हयन्यात थळाव्या बागायतींनी काजू पिकाचो भार जावपाची शक्यता आसा. तशें संकेतय कांय काजू बागायतारां कडल्यान मेळ्ळ्यात. अंदूच्या सिजनातल्या पहिल्या धारेचो हुराक तयार जावन तो बाजारात लेगीत आयला. जंगल ज्यूस म्हणून वळखुपी ह्या नव्या हुराकाक मागणी लेगीत भरपूर आसा. वर्साकून तरी बरा, पोरच्याकून खूब बरा. पोरू तितकें हें नासलें, पूण थंडी बिंडी बरी पडली, ताका लागून अंदू आहा चान्सीस आहा बरो जातलो सिजन. आनी ते शेतकरी म्हणटा अंदू बरो आहा. पळय आतां अशें क्लायमेट उरत जाल्यार जातलो बरो अंदू पोरच्याकून तरी. आतां भाटयो पेटोवपाक सुरवात केल्यो. हय केल्यो अंदू जाल्यो, बेगीन जाल्यो अंदू. कितलेशे दीस बेगीन? वर्साकून एक 15 दीस बेगीन जाल्यो अंदू. आतां उर्राक घालपाक सुरवात केली. हय. तुमी आतां केन्नाच्यान सुरू करतले? आमी केले आतां 6 तारखेन केला स्टार्ट. पावण्यो 4 तारखेक जाल्यो, मागीर तिसरे दीस हाडले आमी ते स्टार्ट केले. म्हणजे महाराष्ट्रान भरपूर मेळटा सध्या. हय, महाराष्ट्रानूच स्टार्ट जाता. पयलीं जाता ते महाराष्ट्रान, मागीर गोंयांतले आजून एक म्हयनो वयतलो. गोंयान अजून मेळनात. ना गोंयान लेट, वर्साचेच ते वर्सात लेट जाता. गोंयान सगळं गांवठी न्हू, ह्या वर्सा कितें जातलें म्हणजे उर्राकाचो बिझनस कसो कितें जातलो न्हू? बरो जातलो म्हणजे हेतून जातलो? हय, गावतले बरे गावतले. आनी फाटल्या 2 वर्सांक कितें प्रॉब्लेम जाल्लो? धुकें पडलें चड, ताका लागून सगळें हें जालें, जळ्ळें सगळें. अंदू धुकें तशें पडोंक ना. अशें क्लायमेट उरत जाल्यार जातलें अंदू बरें जातलें. म्हणजे सध्या आतां उर्राक बी मार्केटान गेले? हय, पावले मार्केटान पावले. साधारण कशें आहा आतां? कशी बाटली आसा? बाटली सध्या 200 रुपया आहा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. फोंडेच्या आयडी हॉस्पिटलांत जायत्यो समस्या आसात. हॉस्पिटलांत दोतोर, लॅब टेक्निशियन मेळून वट्ट 110 रिती पदां आसात. हॉस्पिटलांत आशिल्ल्या उण्या सुविधां खातीर आयडी हॉस्पिटलांत येवपी दुयेंत्यांक जीएमसीत धाडचे पडटात. आयडी हॉस्पिटलाक सरकारान सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलांत अपग्रेड करपाची मागणी आप पक्षान केल्या. आयडी हॉस्पिटल जे आसा फोंड्यां, तातूंत कितले सिरियस शॉर्टेजीस आसात, कितले गॅप्स आसा. तुमी म्हणटा न्ही गॅप एनालिसीस, आमी तोच वर्ड वापरया. एज पर असेंब्ली डेटा ऑफ जानेवारी 2006, हालींच्याच जी विधानसभा सेशन जाल्ली जानेवारीन, तातूंत रिप्लाय तुमी दिला की देर इज शॉर्टेज ऑफ 110 डॉक्टर्स. 110 डॉक्टरांची शॉर्टेज आसा आयडी हॉस्पिटल फोंड्यां. स्टार्टिंग फ्रॉम मेडिकल सुपरिंटेंडंट, MS सुद्दां ना ह्या हॉस्पिटलांत. सिनियर सर्जन, जुनियर सर्जन कोण ना. इवन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर, हेड क्लार्क असले सुद्दां पोस्ट हांगा वेकंट आसा. सो कशें हें हॉस्पिटल चलता म्हाका दिसता खरेंच एक चमत्कार कसो. ICU ना, ब्लड बँक ना, आनी कितलेशेच आनीक प्रॉब्लेम आसा जे तुमी जेन्ना न्यूजान येता. फॉर एक्झाम्पल लिफ्ट चलना किंवा AC चलना, बेगीन धांवन तुमी तो न्यूज खंय तरी धांपपाक बारीक कामां करता. पूण CT स्कॅन, ICU, ब्लड बँक हे म्हळ्यार व्हडले सिरियस इश्यूज आसा. मिराबाग सावड्डे जावपी सुमार 280 करोडाच्या बंधारा प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध कायम आसा. हो सरकार सत्तेत आयल्या सावन लोकांचे कांयच आयकुपाक तयार ना. हो मुद्दो आपूण दिल्लीत लेगीत मांडटलो. आपलो थळाव्यांक पुराय तेंको आसा अशें दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्याटोन सांगलें. मजगती कुडचडे सध्या फॅशन चल्ल्या. गोंयांत कोणाक प्रकल्प नाका ते कुडचडकारांचेर हाडून थापतात. सरकार ह्या मिनी डॅमाक बंदारो म्हणटा. जे प्रकल्प आमकां नाका ताचेर सरकारान विचार लेगीत करचो न्हय म्हणून तिडकल्ल्या थळाव्यांचें म्हणणें. पळयात. त्यो प्रत्येक डिपार्टमेंटान आपआपलें पळोवप. कोणाकय जर तर दिसता जाल्यार ऑब्जेक्शन घालून तें पळोवपाक आतां कितें जाता. सो हांव ताजेर डीप वचना. मेन म्हणल्यार खंयचोय समज कोणालें जर तर तवो गरम आसा जाल्यार हांवूय एक चपाती भाजतां असल्यातली परिस्थिती जाल्या. हांगा फॅक्ट्रीक लागून जर तर डॅम येता
जाल्यार म्हाकाय कितें करपाक मेळ्ळ्यार करया अशें म्हणून जर तर खंय चलता काय असो एक विचार येता. हे तकलेन विचार हाडटात. कारण हांगा एक टायमार तुमकां खबर आसतलें जेन्ना पूर आयिल्लो न्हंयक तेन्ना डॅमाचें उदक सोडिल्लें. लोक हांगा ताज्या ट्रकाच्या टॉपाचेर उबे रावन पळयताले इतले वयर पर्यंत उदक गेल्लें. आतां हो दुसरो डॅम येता. जेन्ना पूर आयलो परतून दोनूय डॅमाचेर जर तर उदक सोडली जाल्यार फुडल्या गांवच्या लोकांक कितें त्रास जावपाचे. एक लेमॅन लँग्वेजीन म्हणटा बंदारा म्हणत जाल्यार एक 2 खांब्यां मदीं दारां आसतात. थंय ज्या जाग्यार उदक कमी आसता तें उदक आडावन दवरपाचें आनी ताजें लेवल वाडोवन तें लोकांक सप्लाय करपाचें हो एक ट्रेंड आसता. पूण हो बंदारा म्हणून पळयत जाल्यार 250 कोटीचो 300 कोटीचो बंदारा हो पयल्याच फावटी पळयता. कसली टॅक्नॉलॉजी म्हणटा तीय कळना. पूण हो मिनी डॅमूच दीस इज फक्त नेम्ड एज बंदारा. कारण आज अशी एक फॅशन जाल्या कुडचड्यार स्पेशली लोकांक जी गोश्ट खंयच नाका जगार ती आमच्या कुडचड्यार हाडपाक आमी रेडी आहा अशी परिस्थिती जाल्या. आमचो जो पब्लीक सर्वंट आसा खंय कोणाक कितें नाका तें आमच्या कुडचड्यार हाडा अशी परिस्थिती जाली. पूण सरकाराक हांव एकच मागता खंयचोय सरकार आसूं फाल्यां काँग्रेस जावं BJP जावं MG जावं खंयचोय जर तर सरकार आसलो खंयच्याय सरकारान जे प्रोजेक्ट लोकांक नाका ते प्रोजेक्ट हाडपाक जायना. केन्नाच ताजेर विचार करपाकच जायना हें म्हजें ठाम मत आसा. पिरियड ऑफ फेर्नांडीस येयलो आनी तेणें सकयल तुमची सायटूय पयली आनी प्रोटेस्टार इथं भोवलो सगळे डॉक्युमेंट तुमी तांकां दाखयले आनी तेजे उपरांत मागीर तेणें कितें सांगलें मला. तेणें आमकां पूर्ण पाठिंबो दिल्लो आसा ह्या प्रोटेस्टाक. आनी जे तेजे कडल्यान जी प्रयत्न जावपाक जाय जावं तेजो हेल्प वो आमकां हे प्रोटेस्टरांक जावं हो बंदारो जो बंद करपाक तेजो फूल सपोर्ट आसतलो हें आमकां तेणें एश्युरन्स दिल्लें आसा. गरज पडलो जाल्यार हो इश्यू दिल्ली पार्लमेंटाक सुद्दां रेज करपाचो हेंय तेणें आमकां आश्वासन दिलां. तशेंच आमचे जे ओपोजिशन लिडर आसा युरी आलेमांव तेंकांय सांगून ते हो इश्यू जो गोवा आमचे हितून एसेंब्लीन घालपाचोय बीन तेणें आमकां एश्युरन्स दिल्ले आसा. आनी ह्या ज्या लोकांचे फाटल्यान ते सदांच आसतले. कितेंय जावं हो प्रोजेक्ट जर बंद करपाक जो तेंचो लिगली जी स्टडी करपाक जावं कितें डिपार्टमेंटाचे डॉक्युमेंटान आमी तांकां सगळे डॉक्युमेंट्स आयज दाखयल्ले आसा. तितून तेणें थोडी स्टडी बीन केल्ली आसा आनी जे खंय पॉयंट मेळटले जे गव्हर्मेंटाक आमी ब्लॉक करपाक शकता हे सगळे आपूण तेजी स्टडी करून आमकां गायड करताय अशी तेणें आमकां आश्वासन दिल्लें आसा. आमी एज अ प्रोटेस्टर आमी तेंच्या कडेन एकूच अपेक्षा दवरतात की हो जो आमचो जो डिमांड आसा तो खंय तरी फुलफील करपाक लागून तेणें आमच्या फाटल्यान सदांच ठामपणे रावपाक जाय. आमकां हो बंदारो म्हणटा तो बंद करपाक जाय आनी आमकां ह्या बंदारो म्हणटा तो सावड्ड्यान नाका होच आमचो स्टँड आसा आनी हो स्टँड आमी तेच्या मुखार क्लियर केल्लो आसा. पळय हें आतां स्टार्ट जावंक ना. ज्या टायमार सावन BJP सरकार पावरान आयल्या त्या लोकांचें कांयच आयकना. कोण तरी पयलो आमकां जे तकलेन येता की असले प्रोजेक्ट हाडटा जाल्यार कोण तरी एक बरो गिरेस्त मनीस नाल्यार कोण इंडस्ट्रियलिस्ट हाच्या फाटल्यान आसतलो. सदां सांगतना ते सांगता आमच्या लोकांक गरीब लोकांक म्हणून. तो खातीर हांवें संकेत बाबाक सांगलें बरें हांगाच आमी बंद करया कित्याक आमी आतां इन्वेस्टिगेशन करतले एक्चुअली आमचो मुद्दो कितें पळय तो जेन्ना इतले लोकांची घरां बुडपाचीं आसा तितलो अफेक्ट जावपाचो आसा. आयज पासून आमचे पयलें डॅमाक लागून लोकांनी आपणाची जमीन दिल्ली खोशेन दिल्ली भाऊसाहेब बांदोडकराच्या टायमार. आयज पासून तांकां सारको सेटलमेंट करूंक ना. जितलें प्रॉमीस केल्लें तें कांय तांचें हें करूंक ना. तें अशेंच हो सरकार तसो लोकांचें कांय आयकना. सो आयज जेन्ना आमी गोंयांत आसा आमी स्वता आयले आमी तांचे बराबर रावतले आनी जितलें इन्वेस्टिगेशन आसा तें आमी तांकां मदत करतले. आमकां तर दिल्ली हो विशय काडचो पडलो जाल्यार थंय काडटले. सद्या आमी गोंयान कितें आसा तितलोय तांकां सपोर्ट करतले. पणजी महानगरपालिकेच्या वेंचणुके खातीर भाजप पुरस्कृत टुगेदर फॉर ए प्रोग्रेसिव्ह पणजी पॅनलाच्या उमेदवारांची वळेरी निश्चित जावंक ना. येवपी 3 ते 4 दिसांत उमेदवारांची नांवां निश्चित जातलीं. 50% नवे चेहरे आसतले अशी माहिती भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी दिली. मजगतीं हे विशयाचेर मंत्री बाबूश उलयलो. आयकात ताचें म्हणणें. अजून लिस्ट अशें फायनल जावंक ना. CCPच्या सगळे प्रॉस्पेक्टीव जे कॅन्डिडेट आसा जांकां इच्छा आसा तांकां सगळ्यांचे कोणाक आपोवन वडोळच्यान 1.5-2 तास तेंची मिटींग करताली. हाजे फाटले 15 दीस जाली ही सगळी प्रक्रिया चालू आसा आनी ह्या सगळे 15 दिसाच्या प्रक्रियेन भितर खंय नांवां बी खंय तरी भायर वयर सकयल जाल्लीं आसा तातूंत भितर कांय आसना.
त्या पक्षाची एक सिस्टम आसा, सिस्टमींतल्यान सगळ्यांचे इतिहास म्हणजे सगळ्यांची ओळख पळख आनी कोण कसो कितें हें सगळें घेवन तें लिस्ट आसा. लिस्ट येणाऱ्या दिसान भितर टोटल कितले फायनल जाले? सगळें लिस्ट आतां तुमकां हें करता. अजुनी तुमी आतां हें म्हणटा की सगळें ओके जालें म्हणून जे आसात ते प्रॉस्पेक्टीव तांची नांव एकदां फायनल न्यू फेसीस आमकां कितले आसतले. न्यू फेसीस कारण आमचो सदांच कल आसा न्यू फेसिसाचेर 50% तुमकां न्यू फेसीस दिवपाक जाय म्हणटाले ते आमी सगळे दिले. There is a process the party basically follows. We have been going through this process for the past 15 days with the Honorable Chief Minister and the party president. And basically applications of the applicant basically has been basically scrutinized. Still now what is one final list will come only the day when the withdrawal comes, that will be the final list. So still the process is basically is on. We will be basically I think filing nomination on Friday. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.